शिक्षण खात्यान प्रायमरी ते सेकंडरी शिक्षणाच्या ॲडमिशनाक गायडलायन केल्या. त्या गायडलायनी प्रमाण हायस्कुलाकडच्यान कमी अंतराचेर आशिल्ल्या भुरग्यांक ॲडमिशनाची चड संद. पालकांचे डॉक्युमेंट ॲडमिशनाक सक्तीचे. राखीव कोटाय आसा. तशेंच ज्या भुरग्यांक प्रवेश जाय त्याचो भाव वा भयण त्या स्कुलात शिकता आसत जाल्यार तशेंच पालक आदलो विद्यार्थी आसत जाल्यार ते मार्कूय प्रवेश अर्जा वेळार मेळटले. ॲडमिशनां दिवंक शिक्षणीक संस्थांक मायज पयशे घेवंक मेळचे ना. गायडलायनी प्रमाण जो योग्य आसा ताकाच प्रवेश दिवचो. SC आनी ST मॅनेजमेंटा खाला चलपी हायस्कुलांक 50% ॲडमिशनां तांच्या समाजाक दिवंक मेळटलीं. बाकीचे सीट थारिल्ल्या गायडलायनी प्रमाणूच दिवचे म्हूण शिक्षण खात्यान स्पश्ट केलां. सगलीं हायस्कुलां आनी हायर सेकंडरींनी शिक्षक आनी भुरग्यांनी मोबायलाचो जाय तितलोच वापर करचो म्हूण शिक्षण खात्यान परिपत्रक काडलां. हायस्कुलांनी शिक्षणीक वातावरण तयार जावचें म्हूण यत्न करचे. ताका लागून मोबायलाचो गरजे भायर वापर करचो न्ही म्हूण शिक्षण खात्यान सांगलां. 2009तय अशेच तरेचें परिपत्रक काडिल्लें. डेप्युटी एज्युकेशन ऑफिसर हायस्कूल हायर सेकंडरींनी सरप्रायज इन्स्पेक्शनां करतले. सांपडल्यार खंय एक्शन जातली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.